बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचेय सवे आसूं. हायची मिसाची भेट आमी भेटयता आत्म्याक जॉन दोर्जी ह्या आमच्या बाबा खातीर. देवान ताची काकलूत करून सासणीक सूख ताका फावो करूंक ताचे खातीर मागुया. दुसरें इंतेंस हांव देवाक कारगां दिवन जोल्म दिसा निमतान 75व्या वर्साक मार्गारिता फारिया ह्या आमचे भयणी खातीर देवान तिचेर आनी तिचे बरोबर दुसरी आमची भावां भयण आपलो जोल्म दीस मनयतात ब्लेसी वेलेंका डायस तांचेर आनी जी कोण आपल्या काजराचे वरोस मनयतात तांचेर सगळ्यांचेर आपलो उपोट आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच ग्वार मारीक सगळ्या दिवजांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पत्वेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयले ती आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बापा मुखार धरुया. ती करून कोविड-19 ह्या पिडे खातीर मागुया. देवान आमकां राखची सांबाळची. मोगान आपुरबायेन आपखुशेन वॉलंटरिली सर्वीस हे पिडे वेळार जायतीं आमची भावां भयणां करतात. आपलो जीव रिस्कार घालून तांची सेवा करतात. दोतोर आसात, नर्सी आसात, दुसरी हेल्थ वर्कर्स आसात जो ल्हान ल्हान वावर करतात, गरजेचो वावर करतात, सादो सुद्दां वावर करतात. हे पिडे बाबतीन तांकां सगळ्यांक ह्या वेळार मागण्यांत धरुया आनी जोण एकल्याची सेवा ओळखून घेवन तांकां देवान राखूंक सांबाळूंक मागुया. घडये हॉस्पिटलांनी आसात, घडये घरांनी आसात, केअर सेंटर्स, आयसोलेशन सेंटर्सांनी आसात. तांचो सगळ्यांचो उगडास करुया आनी तांकां देवान घडये आत्म्याची काळजा मनाची भलायकी फावो करूंक मागुया. जांकां कोणाक मागतले म्हणून सांगला, जाणी कोणी आपणा पासत मागूंक लायला, तांचो सगळ्यांचो उगडास करुया. आज 9व्या म्हयन्याचे तेणी देवान आमकां फावो केला. जुनाचो म्हयनो आज सावन सुरू जाता. 9व्या घोवळीक वर्साची आज सावन सुरवात जाता. जायती आमच्या याज्ञीक भावांची कालच्या दिसाक आयच्या दिसाक ही बोलदी जाल्लेली आसा, ट्रान्सफर जाल्लेली आसात. नव्या फिरकोसांनी, नव्या कॉपेलांनी, नव्या जाग्यांचेर तांची जुट्टी जाल्लेली आसा. ही पिढे वेळार जेन्ना ही नवी जुट्टी ते घेतात तेन्ना सगळ्यांक
देवान आपलो सांगात फावो करचो. सर्व जाणार सर्वेस्परा, खुर्साच्या पिशेपणान तुझ्या रक्त साक्षा बागयोंत जुस्तिनांक तुवें जेजू क्रिस्ताची ओगोणीत जाणवाय ओळखूंक पावयलोय. ताची विणवणी मानून घे आनी कसलेच खोटे शिकवणे फोटो नासतना भावार्थान थीर रावूंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. तोबिताच्या पुस्तका वेले वाचप. मेल्ल्याक पुरून आयलो तेच राती हांव मेळो आसलो देखून राज आंगणाचे वोंटीक तेकून आड पडलो. गोरमेक लागून हांवें म्हजें तोंड धांपोवंक ना. वोंटीर म्हजे तकले वयर पाकोळी आसात म्हूण म्हाका खबर नासली. तांचो मेळ म्हज्या दोळ्यांनी पडलो आनी दोळ्यांचेर साय आयली. म्हाका वैजागेर वेचें पडलें, पूण जितले ते वखद दिताले तितलो हांव चड कुड्डो जातालो आनी शेवटाक हांव सारकोच कुड्डो जालो. 4 वर्सां पर्यंत हांव दिश्ट नासतना उरलो. सगळ्या म्हज्या भावा भयणीक म्हाका लागून खोंत भोगली. एलिमायस गांवांत वचसोर आहिकारान 2 वर्सां पर्यंत म्हजो परामोस केलो. तेन्ना आन्ना म्हजी बायल शिकवण सूत करूंक लागली. करूंक लायतना तितल्योय वस्तू ती तांगेर पावयताली आनी उपरांत ती ताका फारीक करताली. एकदां मार्साच्या 7व्या दिसा शिवूंक दिल्लें तें तिणें तयार केलें आनी दोनयाक पावयलें आनी तांणी तिची मजुरी फारीक करचे करून जेवणाक म्हूण तिका एक बुडकुलो दिलो. बुडकुलो घरान पावतोच रडूंक लागलो. म्हजे बायलेक हांवें आपयली आनी विचारलें, हो खंयचो हाडलाय? चोरून हाडूंक ना मू? चोरयेचो जाल्यार वेगीं तो ताच्या दोनयांक परतून दी, कित्याक चोरलेल्यो वस्तू खावंक पचनात. तिणें म्हणलें, चोरून हाडूंक ना. म्हज्या कामाचें फारीक कशें करून एक देणें कशें तो म्हाका दिला. हांव तिचें सोत मांदी नासलो आनी तें दोनयांक परतून दिवंक लायतालो आनी ह्या पासत हांव तिचेर तिडटालो. शेकी तापून तिणें म्हणलें, तुजी भिक्षा खंय पावली आतां आनी तुज्या बऱ्या कोरन्यांक कसो फळ मेळ्ळो? तुजें सगळें आतां सगळ्यांक गमलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ताचें काळीज स्थिर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. म्हणया, ताचें काळीज स्थिर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बलिश जायत वेतली. प्रमाणीक मनशाची संसद सुद्यो. जबाब, ताचें काळीज स्थिर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. ताचें काळीज स्थिर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपलें काळीज घट धरता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें घट्टान जाल्लें पळोवन तो धादोशी जातलो.
जो बाप ताचे काळीज स्थिर आसा सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. सोडोळ हातान तो दुबळ्यांक वांट्टा, ताचें बरेपण सदां काळ तोखतलें. चोड आनी चोड मान ताका मेळटलो. जो बाप ताचें काळीज स्थिर आसा सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. वर्तो बाप जेजूचो, मोहिमेवोन देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव, तुमच्या आपोण्याचो कितलो उंच बरवासो उगडापो तुमकां करूं. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका शुमिया. फारिसेवांतल्या आनी हेरोदीच्या पक्षवात्यांतल्या कांय जाणांक जेजूक उतराक सांपडावंक ताचेशी धाडले. तांणी लागीं सरून अशें विचारलें, गुरुजी, तूं सत्यवंत आनी तुका कोणाचीच भिडा ना म्हूण आमी जाणो. कित्याक तूं लोकांच्या तोंडाक पडनाय आनी देवाची वाट खरेपणान शिकयताय. तर शेजाऱ्याक पोटी फारीक करूं येता की ना, आमी ती फारीक करची की ना. तांची नाड विद्या ओळखून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडूंक सोदतात? 1 देनार म्हाका हाडून दियात पळोवया. आनी ताणीं हाडून दिलो. आनी ताणें म्हणलें, हें रुपणें आनी बरोवप कोणाचें? ताणें म्हणलें, शेजाराचें. परती पाडून जेजून तांकां सांगलें, तशें जाल्यार शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी आयकून ते अजाप जाले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भवमलीनो, आज देवाच्या उतराचो जाबाब. ताचें काळीज स्थिर आसा सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. आनी खऱ्यांनीच ह्या वाचपाचेर ह्या जबाबाचेर नियाळ करूंक भवमलींनी दोनूय आयचीं वाचपां आपयतात. एके वाटेन सर्वेस्परा देवाचेर पातयेवन रावतलो मनीस, जाचें काळीज सर्वेस्परा देवाचेर आसा, ताचें जिवीत कसलें. आनी जो कोण सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावना, जाचें काळीज सर्वेस्परा देवाचेर ना, तांचें जिवीत कसलें. हे 2 तरांचें जिवीत आयचे ह्या दोनूय वाचपांतल्यान आमचे मुखार दवरलेलें आसा. पयले वाचपान तोबिताच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत तोबिताची आनी ताची घोरकान्नीची खबर आमकां आयकूंक मेळ्ळी. जेन्ना तिची घोरकान हो वावर करताली, शिवण सूत करताली, कोणाक काम आसलें तें करून तांच्या घरा पावती करताली. आनी भाशेन हो वावर केल्या उपरांत एक मजुरीक कोण तरी तिका एक बोकुळ्ळो दिता आनी जेन्ना तोबी घरान भितर सरता तेन्ना हो आवाज करता तें आयकता, रडटा तें आयकता आनी बायले सोशे सरळ वेता आनी विचारता, कसलो आवाज? तुवें ती वस्त चोरून बा कोणा लागची हाडूंक ना मो? चोरी केलोलें, चोरयेची वस्त आमकां पोचना, चोरी करप सारकें ना. चोरून हाडलोली वस्त जाल्यार बेगी वचून त्या दोनयाक पावती कर. आनी बाबा म्हणलो ताची घोरकान ताका बरे भाशेन समजोवपाचो प्रयत्न करता आनी आपल्या वावराची मजुरी ती दोनयान आपल्याक ही मजुरी कशी दिल्या म्हूण ताका सांगता. बाबा म्हणलो तोबी ताचें जिवीत देवाचेर सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावतलें जिवीत जालें.
ताणें आपले काळीज सर्वेस्परा देवाक भेटयलेले आनी ह्याच पासत असल्यो वायट कोरन्यो आदारूंक ताचे काळीज एके भाशेन ताका थार दिन आसलोले आनी ह्या पासत देवाचेर पात येवन आपले काळीज स्थिर रावन तोच बऱ्या कोरन्यांतल्यान आपलें जिवीत फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां फारिझेव धर्मशास्त्री हेरोदीच्या पक्षाचे कांय जाण जेजू सरशी येतात आनी हो प्रश्न एके भाशेन ताका करतात. तांचे काळीज जेजूचेर नासतलें ते देवाचेर पात येवन रावन आसल्यान देखूनच हो जेजूक त्रासान घालूंक जेजूचें नांव पिड्यार करूंक हो प्रश्न ते जेजू करतात. पूण बाबामडेन आमी जाणा जेजू देवाचो पूत सदांच आपल्या बापाचेर पात येवन तो रावलो. आपले काळीज बापाच्या काळजाक लावन ताणें बापा कडल्यान जें कितें ताणें शिकलां आनी आयकलां तेंच तो पोरचेक शिकयतालो. आनी ह्या पासत जेजूचो संदेश आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां आयकूंक मेळ्ळा. एक दिनार म्हाका हाडून दियात आनी ते हाडटात आनी ताका दितात आनी जेजू तांकां विचारता ताचें रुपणें कोणाचें? सेजाराचें. म्हणटच सेजाराचें तें सेजाराक दियात, देवाचें तें देवाक दियात. जेजूचो जबाब तो आयकून ते सगळे अजाप जातात कित्याक जेजूचें काळीज आपल्या बापाचेर थीर आसतलें. जेजू सदांच आपल्या बापाचेर विस्वास दवरून जियेतालो. आज बाबामडेनो हें देवाचें उतर आमकां आमी आमचें काळीज देवाचेर थीर करून दवरूंक सर्वेस्पराचेर पात येवन रावून जिवंक आमकां आपयता. दोन तरेची वागणूक आयच्या दोनी वाचपांतल्यान आमचे नोदरे मुखार दवरल्या. तूं आनी हांव खंयचे वाटेन पडटा गाय? तुजो आनी म्हजो जिविताचो हावेस कितें गाय? तूं आनी हांव कसली जिविताची दिशा दवरून जियेता गाय? म्हजो विस्वास देवाचेर आसा, म्हजें काळीज देवाचेर थीर पात येवन आसा काय? आनी हाका लागून अशें आसा जाल्यार आमी देव दाखयता ती वाट आमी दवरता वो आमी आमचेर पात येवन आमच्याच बळाचेर पात येवन आमकां जाय ते भाशेन आमी जियेता. दुसऱ्यांक आमी त्रास करूंक सोदता, दुसऱ्यांचें नांव उबोवंक सोदता, दुसऱ्यांक आमी एके भाशेन त्रासान घालता गाय. जिविताची अंतस्करणाची चवकशी करुया आनी सदांच आमचें काळीज देवाचेर दवरून देवाचेर थीर दवरून सर्वेस्परा देवाचेर पात येवन जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. भेटोवणेक आमी गायन गावुया. बागेंतल्या फुलां मदें C35 C6 पेज 30. म्हज्या बाबामडेन हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विश्वा देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा भावार्थाच्या गुटाचेर उपरासलेल्या दुस्माना विरुद्ध बागयोंत जुस्तीन सगळे शक्तीन झुजलो. तेच परी ह्या गुटांनी ध्यानी मोनी वांटो घेवन आमच्याय आत्मीक झुजांत आमी तुज्या बळान जोयती वन जावंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयोन जुस्तीन तुज्या रोक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली.
हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोकतायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन पोरसोडायताय देखून स्वर्गीच्या देवदूतान सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोळबळांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सुखवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जातच आनी काल्स घेतली तुका नव्याने देन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात Powartaco gut purgotiam, Jesu melo, Jesu ci wonzala, Jesu nofian yetolo. Baba, Jesu ci amortanco ani punoci wonponanco ami bhakti pani ugraas korta. No जीविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतली आमां समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या यात्निकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावांबरींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्यान समजता तुजें पोर सोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमां समजताची विधी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची हे मिसाचे पेटयत आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोंत धोरण दिता आमचो आस्कारी बागयोंत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक भावंभयणो सांचे काळीज सर्वेस्परा देवाचे थीर आसा जी कोण सर्वेस्पराचेर पातयोन जियेतात तांकां सदांच देव आपल्या आशिर्वादान भरता ह्या वेळार आमचें जिवीत देवाच्या आदीन आमी केलां देवाचेर विस्वास धरून आमी जियेले आनी देखूनच ह्या विस्वासाचो इनाम कसो देवान आमकां आपलो आशिर्वाद फावो केला बरेपणान भरल्यान देखून ह्या वेळार असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर उपकारा खातीर आशिर्वादा खातीर
जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताका दिन वाचून आर्गां दिवन बराबर म्हणया. आमचे बाबा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणांक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सुम्या जिवचे म्हाका पावना, पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यांतल्यान जेजू आमच्या काळजांत आयलेल्या परी ताका आमी नमस्कार करुया. हांव वाट सोत आनी जिवीत. ह्या नव्या म्हयन्यांत जुनाच्या म्हयन्यांत आमकां सगल्यांक स्वताच्या वाटेर जिविताक पावोवंक मागुया. भोव करून आमच्या गोंयांत ही पेस्त पिडा कोरोना व्हायरस सारकी नाच जावंक सगळे पिळेवंत आसात तांकां भलायकी आनी इलाज मेळूंक आमच्या आवंडे बापाक उबारुया. ह्या जुनाच्या म्हयन्यांत सगळे गरजो उक्त्यो जावंक आनी आमी एक देवाची फामील कशी देवाक वाखाणूंक पावूंक आमकां आदार मागुया. सोर पदवीधर आनी काकुत्सरा देवा, तुज्या केरोसनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाला येवंक, हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडला. ते मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय.
जेजू क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं आमेन. प्रार्थया. बापा, जिविताच्या उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केली. बागयोन जुस्तिनाचे शिकवणेक पाळो दिवन आनी ताची देख घेवन तुज्या ह्या देण्या खातीर तुका सदांकाळ दिनवासूं आनी आमचे दिसपट्टे जिणेंत जेजूक आनी ताच्या खुर्साचें पिशेपण मानून घेवंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बाबा म्हणून आनीक एक पावट सगल्यांक तुमकां भोव करून आमच्या ताळगांवच्या दोरेका फिरकोसकाराक चड आनी चड देव बरें करूं. तुमच्या मागण्या खातीर, तुमच्या उदारपणा खातीर, तुमच्या मोगा मोयपासा खातीर सगल्यांची हें सगळें काळजा मनांत बाळगून दवरून आनीक एक पावट तुमकां सगल्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. कित्याक आज थावन हांव नवी जुट्टी नव्या जाग्यार वेता. एकामेका पासत मागुया. म्हजे खातीर मागचें, हांवूय तुमचे खातीर मागतलो. सगल्यांक काळजान बाळगून दवरून आनीक एक पावट तुमकां सगल्यांक चड आनी चड देव बरें करूं. देवा बापान तुमचेर आपलो उपोट आशिर्वाद घालचो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पृथ्वीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. सायबा सांजुजे यू 17 पान 239 यू 17 पेज 239.